ಸೀತೆನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖ ಪಟೇಲ್ उरतनवे तशें लक्ष्मण भारी दुःख करता करताची रानां सदां येता वता रानांत बरी दोळ्यांतल्या बळबळ उदयता आमी अण्णाले न्हंयेन इतली सेवा केली केन्ना आमी अण्णाल उतरा भायर गेले ना आतां मागीर अण्णाल उतरा भायर वता तशी पिणे म्हाका मस्त बेजार सकून सोडलें हे वयनील उतरा वयल्यान हांगा येता आसा जाल्यार हें सांगल्यार मागीर अण्णा कितले बेजार जाता की आपण सांगितलं तर ऐकलं ना हो मागीर उतरा भायर आयलो म्हणून सांग की नाका मागीर अण्णाक म्हण अशें विचार करता वता खंय सोदलें तितलें सोदल्यार राम मेळना ताका हांगा रामाक काळोख येता येयलो दिवस उजाड जाता उजाड येयलो दिवस सांज जाता येता तेन्ना ताकाच दिसता अरे इतलो वेळ जाल्यार बी हांवें वता तशें पळोवन सीत कितली भित्त कितकी लक्ष्मण ती कसं समाधान सांगता की तांतूय ते मारीच्यान वदरलो आवाज आयकून कितली भिल्या की मागीर सीता राम सीता आनी लक्ष्मण कितली काळजी करता आसा की म्हण तो येवचेताची घराला येता उरता ताका खंय हरीण बी मेळना खंयच तशें येता येता आसतना एक कडेन राम आनी लक्ष्मण दोगलो येता बदरच्या मेळटाचे लक्ष्मण मनान दिशिल्लो उरता म्हाका पयलीं केन्ना लागता की हांव कसलो येयलो म्हणून म्हण तो मना येवचेता उरता तशें येता राम म्हाका पळोवचें म्हणटा अरे तूं हांगा खंय रे म्हणटा हांव तुका कसं सांगिल्लें सीताक सोडून येनाका म्हूण सांगिल्लें मरे कसलो आयलो तूं विचारता तेन्ना हो भावा सांगता अशें अशें जाल्लें वाटतं सांगता तुमची खबर कितें केलें तें आयकना अशें आपणा पेटरला तुगेली मदतीक म्हणून म्हणटा तेन्ना रामाक आयकून दसक येता तेन्ना तो म्हणटा लक्ष्मणा तुका मागीर बायलेन मेळ्ळें तशें उलयलें म्हाका मागीर मदती पटेल म्हणून एक बेजारू जाल्यार म्हाका दोन बेजार म्हणटा कसो नाही म्हणटा एक मागीर बायलेन तुगेलें मन तुका तशें उलयली दुसरो तूं मागीर उत्तर मिरूंक घेनो तिका सोण घेवन आयलो थंय कसं कसं जाल्यार कितें कोणाक तूं म्हणटा तेन्ना लक्ष्मणा शॉक येता अरे भाई हांव फसल्या वर गेलो न्हय म्हणून ताका बी दिसता राम चल तें बेबेगोच ते सीत आसकी ना की कोणाक तूं राक्षसी लोकले माया आनी तूं खंय कसं जालें की मागीर बायलो म्हण तो म्हणटा तशें म्हणना करना म्हणतो आनी तो बरो कोण पटा पटाची चमकतच तेंगेले पर्णकुटी तिका वताच तितून थंय एक सान एक हरिणाची पील मेळटा तांकां राम ताका उखलून वता तेन्ना वच्चे पसून काळोख जालो उरता दूरच्यान पर्णकुटीला पळयलें तेन्ना रामाक काळोख दिसता अरे सीतेन दिव कशें लायला ना दिवलांनीच्यो सद्या दिवलांनीच्या ती दिव लायत आशिल्ली आजून कशें लायली ना मागीर हुस्क्यान खंय म्हाका सच्च्या बिच्या गेली वया ही पूण ताका अशें म्हणून भंय दिसता मनांत तो बेबी धांवल्या वर शिकून दोगलो राम लक्ष्मण धांवन येता म्हणल्यार कसलो आवाज ना ते घरा लक्ष्मण बेबीक ते भायर तेणी एक आगिश्ट शिकयल्लो उरता ते व्होड करता तडतान ते हें कॅन्डांनी घाल ते उजवाडान तेन्ना पळयता भितर गेले दिव बी ना सीत बी ना पळोवच्या दोगलो धसक येता अरे खंयच्या पर सीता म्हण रामा दिसता खंय तरी म्हाका सच्च्या म्हण बी आज बाजून गेल्या खंया म्हूण राम सीता 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 म्हूण हडावन आपयता जानकी जानकी म्हूण आपयता कसं आपयल्यार ना तेन्ना उरला न्हय तो मनशाक कोणा विचारचें कोणाक विचारचें जायना आनी जे झाडांक वाल्ल्यांक कोटे करता आसा ते तांकां सांगता शकता चोय ना तशेंच एकदम आवाज येता तेन्ना हांकां कसो समजलो बाबा हांकां सीता आयली कितें म्हणून वता पळयलें रामान तें धरून हाडलें हरिणाची पील उरता न्हय तें धांवन दवरता हांगेर तें लक्ष नाशिल्लें पळोवन घे राम कसं म्हणचें वतना आपणें तर खंय कसकी जाल्या वचून मदत करा म्हणून लक्ष्मणा पटेल मागीर बायल हें घरा पागलान तुरक आशिल्ली खंय गेली ती म्हणून राम आयकून प्रश्न सोपडता ताका आंत पिळ्ळा वर येता अरे मागीर सीते कोणी तरीची अपहरण बी केलें ना न्ही कोणी उकळ बिकळ व्हेलें ना न्ही तिका म्हूण येवजी एक निमित्त गेले मात तें काम करनाशिल्लें वता येवजी तशी येवजी सांगता जीव आयक थरथर सांगता बसता एक कडेन आनी अशी लक्ष्मण आयकून तशी पळयता रामान तशें पळयता का लक्ष्मणाक जिवाक मरी अशें जावन येता कसो करता म्हणून कळना देवा तावळी म्हळ्यार हाडना तूं सीतेक सोडून गेल्यार आपणाक एक चिंते कारण गेल्या म्हूण सांगूंक येना खंयच्या पर सीता म्हूण ताका बीच प्रश्न अशें जावन उरता देवता कसंय सांगचें शकना न्ही पाप तो ताका अण्णा कशें वार घालता आयण्यार तेन्ना राम परत ताका अशें पळयता आनी लक्ष्मणा म्हूण व्हडान रोवन सोडता भावाल दोळ्यांतले उदकांत थेंबे येवचे पळोवन लक्ष्मणाक आंत कलकलावर जावन वता कसो सांगता म्हणून कळना तो बी रडता तो गोलोक ओगी रडता बसताच कसन करता म्हणून कळना ती रात्र तशीच दोगलोक बसून काडताच जाल्यार रामा बशीर कळना खंयच्या पुरो मेगेली बायल कोणी आपण बी आपल्याला वच्चे तसले जातीत नाही ती आपण कोणी तिका जबरदस्तीन बी व्हरच्या पुरवे कसं येवच्या पुरो
राजर्षी जनकाल धुवी पतिपरायण म्हणून घेतली अनसा देवी निक्का आशीर्वाद दिला कसकी भ्रांती म्हणून हे छोटं गेलंय खवच पुर एकली तर काही वचच ना तसल कोणी आपल्याला वताल वय आमगेला वेद तू उर्मणार वाय करायचं मेघ वर्षा येईल मनुष्य ती काही वचच ना कोणीतरी येऊन ती को जबरदस्ती बी व्हायला वरच्या पुरवया पुरच्या बी पुर नाजले मारीचू कसल्या हरिणा रूप घेऊन आयलं मर का दिलं बी तस कसल्या हडान हा सीता हा लक्ष्मणा म्हणून ओदर मेलो म्हणे हे वाईट कामा खातीर पैंदोन कसकीची एक संच सजला आमक मग ते कळना मारीचू छक्का एक साधन जावका जाल्यार रे ताचे खातीर बैल मनुष्य कोणगे होड बलिष्ठ मनुष्य उरका कोण उरतलो तो खरा सुर तरी मोर गेला कोण उरतले हा शूर्पणखा नासा छेदन जानात पण ना ते खरा दी लोक झगडा येले युद्धाक ती छाकोटीची कारणीभूत उरतल वय हांग चोट्टू लोक राक्षस मेल नंतर ती कोणाका हांग दिसली ना बहुतेक ती हांगच्यान वचून तांगेला जो मुखंड आसा प्राय आसा राक्षस लागलो तागेल्या वचून बी थंय सांगच्या फाव आसा आनी ताणें शिक्का बहुतेक उक्कण व्हेल्याशें दिसता येद्रा येवन मेगेल बरशीक युद्ध करच धैर्य ना म्हणून ताणें मागशीच्यान हे एक वारशें केलें हे आनी सीतेक बहुतेक ताणें उक्कळ व्हरच्या फाव आसा हे शूर्पणखेला मानभंग म्हणल्याची इतल्या आवटू कारण जालें ताकाची अल्प लोकांना संग केल्यार ते आमगेलो अभिमान एक भंग जाता म्हण शाक्का नीच लोकां बरशीक केन्नाची मस्कर सुद्दां करचे ना आतां पळय आमी ते शूर्पणखेला गे एक मस्करशी करचे वचचे ना आज हांव सीतेक काण घेवन तशें जालें म्हण ताका दिसता आनी राम लक्ष्मणाले म्हणटा लक्ष्मणा आमी खरें सीतेक आमी येता आमी हातांतल्यान ती निसटल्या बरें जाल्या पूण एक मस्त बेजार करता आनी सीते बी आपण न्हू तो अगदीची प्रलाप सो करता आनी सीता हांव खरें तुका म्हाका पार गेल्या वरेन तुमी हातां मेगेल हांतुल्या ना ते आनीक लक्ष्मणा ते दीस हांव जानकी बसी लग्न जाता आसतना तिगे बाप्पान म्हाका सांगिल्लें जनक राजान आवय नाशिल्ली चेल्ली ही तुगे बरशीक सहधर्मचारिणी जावं गे न्हू तुका कशें जाय तीन उरका तशें तूं तिका एक तितून घेवका आनीक तशी तिका रक्षण बी दिवका तुवें तीन तिगेल धर्म कशी ती राखून घेतली तशी तूं बी तिका राखून घेवका म्हण एक उतर म्हाका येवजेता आसता हांव मनुवंशाच्या महाराजा दशरथ चक्रवर्ती चल्ल जालो वसिष्ठ विश्वामित्राला अगदी पूर्ण आशीर्वाद घेवन घेतलो कोणाकच बागसूच्या नशो शिवधन नशो बागसूंक घेवन पण गेलूनच हे जानकी हांव घेतिले ही गेल हात धरच्याक पौरुषाचे शुल्क म्हणून घेतिल थंय परशुराम बीची क्षत्रिय कुलांत तो जाल्यार बी तो आमी गेले शौर्याक खूश जावन म्हाका आशीर्वाद दिवन गेल्लो अरे कसल हे गत आयली कोणी कितले बल पराक्रमी शूर जाल्यार बी मेगेल बायलीक हांव रक्षण दिनाशी गेलो इतली दुष्प्रवृत्ती हे जगान तूं वाडल्या म्हण जाली मोस कोण पुढे ना दुसऱ्या बायलांक हरतल लोक आसात म्हण जाले कितली राक्षसी प्रवृत्ती वाडल्या ना म्हणून तो भावाले सांगता आनी सीताक उडगास कोरयेन मस्त तो हलवता आनी रडता हांगा लक्ष्मणा कसं येता रामान ताका लक्ष्मणा म्हणून आपत म्हणून सुमार अन्न तागेला उलयलो उरना न्हय वय अशें पण गेलो ना म्हाका आपन उलयशीत आसना म्हणटा दुख्खान बी ताका समाधान येता तो कसं करता की म्हणून एक वस्त्र हाणगे उदकान ती हे आपणाला अण्णाल्या तोंडाक आंगाक ओटोची पुसता आनी ते आश्रमान ते अग्निकुंड उरता न्हय तांकां आनी इतलें लांकडाशी घालून घेते उजी फोड करता आनी म्हणटा अण्णा आमी वगी येवजेता बस न्हय वगी बसचे क्षत्रिय लोकांक भूषण बी न्हय तूं हांगा उर हांव वचूंक न्हू सीता मातेक पण उकोण व्हया ताका शोध लावन ताका मार घेन हांव ती घेवन येता तूं म्हाका आज्ञा दिवका म्हूण सांगता ते आयकून घे न्हू राम ताका घट्टे अपमान घेता आनी म्हणटा अरे हांव तूं केकल्याक सोडून घे न्हू तूं केकल्याक पेटोवन घेन हांव एकलो उरतलो व्हय हांगा आनी तूं आतां उलयलें उतरां क्षत्रिय लोकांक भूषणच अशें आतां सीते कोणें व्हेलें म्हण आमी लेख कावर तुजें आमी खरें करता तें आमी अशें लेखलेच की कोण कोण व्हेल्या म्हूण सांगूंक घेना आनी तूं अशें म्हणचें काय सहज आसा कित्याक मागीर तुका अशें दिसता की मेगेल निमित्तान सीता पार गेली म्हूण गे न्हू आनी हांव हांगा तुका पेटोवन दिवन हांव एकलें ना हांगा उरना उरता शकता हांव म्हाका मनाक नेमदी म्हूण उरतलो वय खंयचे जागा हांव सीतेन
पार्वतच्या गेले की थंय हांव कशें उरचें शकतलो. तूं सांग ना जाल्यार हांव पूण कसो करो. तुगेलें जायना म्हणणार रे जाल्यार तूं सच्चा म्हणून गेले हांव एकल्या उरपा जालें हांगा अशें कसलें उरचें. हांव आनी तूं ओट्टू वचून गे न्हू सोदून गे न्हू. आमी ओट्टू आयिल्ले न्हू हांगा वनाक. देवान जर कृप केल्यार सीतेक बी सोदून गे न्हू तिगे लोक परत अयोध्या वचा म्हूण सांगता. हेने राक्षस लोकां लेगीत शत्रुत्व घेतले आमी. तुगेले कितले शक्ती साहस आसले बी तूं म्हगेलो भाव न्हय. आमी येवकाजे तुगेले आम्मान कसो सांगा. इतलोच वीर पुरुश जाल्यार बी रानांत ताणें एकल्यान उरचना. 1-2 लोकांनी मेळ उरका म्हूण सांगिल्लें उडगास नावे तुका. आमी दोगो लोक वचा म्हूण दोगो लोकांनी वच म्हणून भायर सरता ताणें. तशी वता वता आसतना कशी तो सीतेल मनस्थिती बद्दलच विचार करता वता. म्हणटा रात्र जाता तशी फान जाता. सकाळी फुडें पक्षीचे चिलचिलाटान तांकां जाग येता. रोवन रोवन पुरो गेलो न्हय न्हीद लागली उरता थंयच. ते पक्षी लोकल चिलचिलाटाक आनी सूर्योदय जेवच्या ते उजवाडाक थंय जाग जातात. जाग जाल्या फुडें न्हावन करून येताची आनी राम आनी लक्ष्मण करून दोगो लोक सीतेक सच्चा म्हणून भायर सरता थंयच्यान. तांकां खंय वचका म्हूण बी कळना. खंय पांय भरता थंय चमकत वतात. गुड्ड चडले गुड्ड देंवले रानांत गेले अशी सुमार दूर वतात. तांकां खंय म्हणलें की गुरी ना न्हय वच्चे. आतां सीतेक सच्च म्हूण इतले ताणें वता व्हरतोची एक कसली तांगेले एक अमूक ठाणे सोदून पावचे म्हणून कसं नाही उरना वता उरतात. वता वता जटावी ना पडील जाग्याला वचून सुमार दूर आसतना थंय पावता ताणें. व्हड जंगल सोडून घे न्हू जंगल ताणटा घेता मुखार येताय. वता राप नेल बी वयर नेल हे सूर्य सकलाक भुंयचे उंचाणी चमकून तांकां पुरो जाता. ते कडेन हे सान एक ग्रावंड शे मेळटा तांकां. थंय ताणें राबताच. थंय राबून रामू जाली लोटच येवजताची. आतां आनी मुखार वचका म्हूण अशें पळयत राबता. तशी ओट्टू कडेन पळयत राबिल्ले तेन्ना एक कडेन छान एक गुड्ड सयस ताका. आनी अशी दृश्टी येवन पळयलें तेन्ना एक तांबडोची फातराचे दिसता. कसो उरतले तांबडो गुड्ड सयस म्हणून पळोवचा म्हणून तो लक्ष्मण आपण मुखार वता. थंय वता वता आसतना तांकां थंय ते पडिल्ले आभरण गळ्याची माळ अशी सोरसो पडिल्ली दिसता. हांगा कसकी जाल्ली उरच्या फावसा युद्ध बी जेवच्या फावसा म्हूण दिसता का. थंय इतलें रगत बी पडिल्लें उरता. ते वटू पळयता ताणें मुखार वता ते मुखारचे कशे थंय तांकां एक पक्षी व्हड एक रेक्के पडिल्ली दिसता. तो फातर बी न्हय गुड्ड बी न्हय. हांगा दूरच्यान तशें दिसलें उरता इतलेच. आनी दोगलो बाबा थंय वचून पळयता लागीं वचून पळयलें तेन्ना एक आयुधाच्या प्रयोगान ते पक्षी रेक्की पडल्या तुकडे जावन म्हणून तांकां कळटा. थंय पडेल ती पक्षी पळोवन तांकां दिसता भाई हांगा कसं युद्ध येयल्लें. तेन्ना राम आसा इतलो व्हड पक्षी कोण बाबा युद्ध करताची. कोणी तरी हाका धरचे खातीर म्हणून हाका मारीन उरला रे सोड कसो वताची म्हणून तांणी लागीं पळयता कोण उरता न्ही पक्षी म्हणून पळयता ते पक्षी थोडो जीव मात उरता बेगीनशे श्वास खेळत उरता. दाळ वट्टू काय ना एक म्हणे मंद अशी येता उरता. तांणी लागीं वचून पळयता ती पक्षी राम राम म्हणता उरता. तेन्ना राम लागीं वचून पळयता पयलीं जटायू राम एकदम म्हणटा लक्ष्मणा ही आमगेले जटायू अरे कोण कशें करच्या पुरो म्हणून हाका हांगा घाय जाल्याची म्हणटा. तेन्ना लक्ष्मण बेग लागीं वचून थंय इतलें झाडां पाल्ला हाणगे ते पक्षीले ते घायाची रोटीत पिळना पडे ना ते पक्षी जरा एचर सयता. तेन्ना ताणें लक्ष्मणा म्हणलेले ते जटायूक आयकता. ताका दोळ्यान समज दिसना तितलें तागेले जीव हे जाले उरता. जाल्यार ते लक्ष्मणान ते पाल्या रस्त्यानी घालना वे आनी राम बी ताका उदाक मारता बेगीनशे थंय. तो दोळे हळू जाले तितले सोन पळयता कळता आनी राम लक्ष्मण म्हणून कशी दिव एकदम वाडूंक जाल्यार व्हड जाता कितें दिसता. एक पण तांकां पळयता आनी म्हणटा रामा सीतेक रावणान उकोण व्हेले हांव वांचोवचो म्हूण गेलो जाल्यार हांव अशें जालो म्हणटा तो एकदम मान आड घालून सोडता. घालता रामराम म्हणटा जीव सोडून सोडता. रावणान सीतेक उकोण व्हेले म्हूण आयकल तेन्नाची राम एक नमून जाल्लो उरता. आनी आपल्या हातारी जटायू वळवळत मेलील पळोवन ताका आनीकची तड सांगचे ना रोवन सोडता हॉर्डान. लक्ष्मण बी रडता. तरी लक्ष्मण अण्णाक उदा बिदा दिवन सांत्वन करता. आपल्या बायलीक रावणान उकोण व्हरता आसतना हाण ताका दडगडशिले आनी ताण मारल्या का जेन्ना हो मेलो हे
पळय येवचें न्हू रामाक भारी दुख्ख जाता. तेन्ना भावा सांगता लक्ष्मणा पळय आमगेल नशीब पळय सीतेक रावणान पळयलें. आमगेल अगदी आप्त आशिल्लो हो जटायू आमगेल खातीर जीव सोडलालो. ते दुष्ट राक्षस जाले दुष्ट गुणाक आड घालच्या वचूनच भगवान हाणें जीव सोडलो. खंयचे प्राणी दिले कितें दया धर्मबुद्धी उरल्या तोच नव्हे बरोवची. अधर्माचे जय जाल्यावर स्वार्थी राक्षसाना सीतेक पळयलें हाक बी मारले आणि आपल्याला काम करून गेलो. कसं काल हो आमगे खातीर लढाई केलो हो आमगेले द्रक मरत आसले. कशी सीते सोडून घेवच्या हो असमर्थ जाल की तशी हाकवांचे घेवच्या बी आमगेले जाल ना. देवा विधी कसं सांगचे हात धरल बायलीक हांव पोर घेतल्यावर दिले तसं हांव मेगेले हे आपताक वांचून घेवचे जाल ना म्हणून तो भारीची बेजार करता. कडे कसं म्हणता लक्ष्मणाक हो आमगेल बाप्पालो अगदीची प्रितीचो मित्र खंय आमकां तांगेले आमगेल बाप्पाल तरी शरिराक उज्ज दिवचे भाग्य नाशिल्ले. आमगे खातीर हो गेला म्हणा पडना हागेल देहाक एक संस्कार करचे आमगे न्याय आमगेले आणि अनाथ प्रेताले संस्कार करचे रायाल कर्तव्य आसा. आमी बी सूर्यवंशी हो बी अरुणपुत्र आमगेले एक कष्टकालांत येवन आमकां पावील मनुष्य ताका आमगेल खातीर गेलो हो ताकाची हागेले शरीर आमी लाकडाचेर दवरून घेवन संस्कार करून आमकां हा म्हणून लक्ष्मण लाकडा तुकडे सुकील पान हाणगे दिता ओट्टू हांगी आनी ते जटायूर शरीर ताजेर दवरून ताका दिता. राम ते उज्जे लागील ते शरीर आपण पांय पडता आणि म्हणता परोपकार करचे तुझे तू जीव सोडणवे तू धर्मज्ञ तुका मोक्ष मेळो म्हणून पांय पडता. रोजच्या एक न्हंय मेळत तांकां थंय तांणी न्हाताची आनी एक झाडां म्हणून बसताची. अन्न कसं म्हणे खाव म्हणून लक्ष्मण चारा फ्रुट्स आनी सजून हाडिता जाल्यार राम ते खावच्या कडेन गळ भोर येता आनी दोळे भोर येताचे. तो नाका म्हणून अशी सन्नाव करता. कडे तो थोडं उदक पाणी पिवो म्हणून थोडं उदक हाडिता लक्ष्मण. एक थोडे उदक हो राम पिल्यावर करता आनी थंय सकलाक धरता दोन लक्ष्मणाक एक नमून दिता. त्यांनी थंय थोडे वेळ बसताची आनी त्याला मुखार वताची. राम अशी विचार करता हो रावण म्हळ्यार कोण खंयचे मनीस खंय उरतलो घडी तशी विचार करता करता कुडका आसता. अगस्त्य म्हणून म्हाका सांगिल्ले रावण म्हणलेकलो रायो तो म्हाका मिथिलेक बी येईल म्हणून जनकरायान विश्वामित्राला सांगिल्ले हो तोच उरच्या फाव आसा अगदी नीच मनोवृत्तीचो आपण मारले खरं दूषण आला हो नायक उरच्या फाव आसा. मागचे अगस्त्य म्हणून म्हणले मागचे अयोध्ये पासून बी येवन अनरण्य म्हणल्याक चित्रहिंस देऊन येनो मार उडायले म्हणून येनो तर होच उरच्या फाव आसा. आपल्या उरचे विशेष वराज बलान मन आईल तसे वागता सयसता जिनू मरनाशे. आणि परशुरामान बी ते म्हणले हा किती लोकां मारल्या जाल्यार कोणा मारका तांकां मारच्या शकील ना हा म्हणून बहुतेक होची राक्षस लोकांना रायू उरच्या फाव आसता. हे शूर्पणे केले नासछेदन करून आमी राक्षस लोकांले वैर करून येतल्यावर जाले खरं दूषणान मरणा पडना तिच्या दिशिले ना. पंचवटीलेक बी खंय दिशिल ना ती खंय वच्च्या पर हो शेड तिरसुंका म्हणून येनो ते खरं दूषण आले मरण सांगची वर्षी आपल्याला बी एका बदलो तिरसंग्या म्हणती ते रावणाला घेवचून येणं सांगच्या फाव आसा. तशें दोगां लोकांक मेळ घेवन हे सीता पार जावच्या फाव आसा म्हूण राम एकेकच येवजेतची एका एक गुंतत वता कडकडे ताका दिसता पण आता जे जे येवजेले आसा ते खरे येवच्या फाव आसा अशी जेवच्या फाव आसा म्हूण ताका दिसता. हे राक्षस लोकांना सल गुणाक मुगेले सीतेल बल जेवका दिले नाही म्हणून ताका दुःख जाता. दुर्बल अशी लोक असल राक्षस लोकांना भया भिवून येनो तांगेले बायलांक काण घेताचे. हांव शक्तिवंत जावन बी एक म्हयने म्हाका तांणी धूर्तपणान वंचन शिकून मेळ हांव म्हगेले बायलेक काण घेवतशें जालें असल ह्या राक्षसाक शिक्षा जावं का कारण हा पैनेकर आशिल्ले ते केन्ना जिखून आज हांव सीतेक काण घेवतशें जालें. हो रावण खंय आस की म्हगे सीते खंय व्हरून दवरला की सती धर्माचे अट्टून म्हणे रहस्य आणि कशी वागता हे अट्टूची अनसुया देवीन तिका सांगल्या ती त्या अट्टूची मनन कोणी मनुष्य पतिपर आयणे तिका अगदी प्रबल बंधनांत दवरच्या फाव आसा म्हणून तो एक गणित घालता